आज जुलयाची 1 तारीख आणि आज आम्ही डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करतात. तर सगळ्या आमच्या दोतोरांक जे ESI हॉस्पिटलान जावं साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व JMC व जावं ते खंयचे प्रायव्हेट हॉस्पिटलान व आपल्या क्लिनिकान वावर करतात तांकां आमची परबी. तुम्ही कोविडाच्या काळान बरो वावर केल्लो, सॅक्रिफायस केल्लो, रिस्क घेतल्या ती आमच्यान विसरूंक जायना. सो आनीक एक पावट सगळ्या दोतोरांक हॅपी डॉक्टर्स डे. आयज साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 10 पेशंटांक ॲडमिट केले आणि सद्याक आतां 100 जण पेशंट कोविडाचो ट्रिटमेंट घेतात. तशेंच आतां साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 3rd वेव मनात धरून थंय आसलेल्या नर्सिंग आनी डॉक्टरांक ICU केअर, ITU केअर हाचेर ट्रेनिंग चालू आसा. सालसेट एरियांतल्यो आयच्यो कोविडाच्यो केसीस अश्यो आसात. मडगांव आनी फातोर्डा 130 आनी 8 केसीस आसात. कुंकोली आनी बाली 30 केसीस, कंसावली 60 आनी 1 आसा. चिंचिनी 40 कोविड केसीस आसात. कुर्तोरी 50 आनी 7, लोतोली 60 आनी 7 जाल्यार नावेली फकत 25 केसीस आसात. काल सांजे देरेफेन फातोर्डा KTC बस स्टँडा सावन जो रस्तो ओल्ड मार्केट सर्कला लागीं वता त्या रस्त्यार तो मेन रोड आसा त्या रस्त्यार व्हडलो फोंडकुलो पडलो. बरें जालें ते वेळार कसलीच व्हेकल थंय पासा जायनासली, ना तर एक फॅटल एक्सिडेंट शुअर जावपाचो. मायाच्या म्हयन्यान थंय फातोर्डाची मेन ट्रंक लायन घालपाचो वावर PWDन कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो. लोक म्हणटात ते कॉन्ट्रॅक्टरान काम सारकें करूंक ना, ताका लागूनच हो फोंड पडलो. आतां फातोर्डेकारांनी PWD मिनिस्टरा लागीं मागला हाचेर इन्क्वायरी करची म्हूण. साउथ गोवा कलेक्टरान आतां पासून 216 लोकांची लिस्ट तयार केला जांचे लागीं आधार कार्ड ना व कसलीच आयडेंटिटी कार्ड ना आनी तांकां कोविड वॅक्सिनेशन घेवंक जाय. पूण हे आधार कार्ड ना जावन तांकां वॅक्सिनेशन घेवंक मेळना. पूण आतां साउथ गोवा कलेक्टर स्पेशल तांकां कॅम्प करतलो आनी हे सगळ्या 216 लोकांक जांचे लागीं आधार कार्ड व कसलीच आयडेंटिटी ना तांकां कोविड वॅक्सिनेशन दितलो. आयज आम आदमी पार्टीन साउथ गोवा कलेक्टराक मेमोरेंडम दिवन विनंती केल्या. जुलयाचे 8 वेर जे HGPD ग्राउंडार कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचे हियरिंग जावचे आसा ते फुडें पोस्टपोन करचे म्हूण. आपाक भंय आसा जरी तर हे हियरिंग थंय जाले जाल्यार परत कोविड केसीस गोंयांत वाडूंक शकतात. तशेंच तांणी गोव्हर्मेंटा लागीं मागला जो प्लॅन लोकांनी व पंचायतींनी गोव्हर्मेंटाक दिल्लो तो पास करून वो एप्रूव करचो म्हूण. जायत्या एक्टिविस्टांनी हे आदीं बी साउथ गोवा कलेक्टराक मेमोरेंडम दिवन सेम रिक्वेस्ट केला की हे जे हियरिंग आसा जुलयाचे 8 वेर कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाचे ते पोस्टपोन करचे म्हूण. पूण आजून पासून साउथ गोवा कलेक्टर जावं गोव्हर्मेंट हाचेर कान हालयना. हाका लागून दिसता साउथ गोवान परत कोविड केसीस वाडोवंक शकता. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना हे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट हियरिंग कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाचे हियरिंग रविंद्र भवनान जाल्लें तेन्ना हजारांनी लोक थंय आपले ऑब्जेक्शन दिवंक आयिल्लो. फातोर्डेकारांनी आयज फातोर्डा पुलिसी लागीं मागला जी वाहनां HGPDच्या होलसेल फीस मार्केटाच्या भायर रस्त्यार पार्क केलेली असतात आनी लोकांक हाका लागून खूब त्रास जाता. सो लोकांनी आयज फातोर्डा पुलिसी लागीं मागला ही वाहनां जाता तितले बेगीन काडची आनी रस्तो क्लियर करचो म्हूण. ही जाली आयची सालसेताची अपडेट.